नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त विक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयच्या कथालोकांतू हांव पणजे मंगेशराव हांणी बरयलेले अंगणा दुग्गू म्हणून एक काण सांगता. एक गांवांतू एक कुंभार आशिल्लो. तागे लागीं एक चेल्ली कुंकड आशिल्लें. चेल्ली कुंकडाक कोंबी म्हणटाची. ताणें त्या कुंकडाक दुग्गू म्हूण नांव घालेलें. कुंभारान तागेलें काम करतना दुग्गून आंगणाभर भोंवचें, ताका कांय पुणी खावच्या मेळटा की म्हूण सोदुचें. तशें देखून ताणें ताका अंगणा दुग्गू म्हूण आपोवचें आशिल्लें. एक दिवस अंगणा दुग्गूक सोदीत आसतना आंगणा भितर एक भात मेळटा. तें लेकता हें आतां खावन सुरोच पशी वयल्यार मस्त भात मेळटा नवें म्हूण लेकून तें भात घेवन कायलेल्या वता. कायलेल्या निमगिता, कायल मम्मा हें भात वोवच्या तुमगेलो येतवे म्हूण म्हणटा. तेन्ना कायळू सांगता, म्हज्यान जायना, हांव येना म्हूण म्हणटा. मागीर दुग्गू गुरपंचील्या वता. गुरपंची माडार बसून आशिल्लें. तेगे लागीं गुरपंचक्का भात वोवच्या तुमगेलो सांगात येतवे म्हूण म्हणटा. तेन्ना गुरपंचक्काय म्हज्यान जायना, हांव येना म्हूण म्हणटा. मागीर दुग्गू किराल्या वता. किरा तूं येतवे म्हगेलोटो भात वोवच्याक म्हूण म्हणटा. किरूय सांगता, म्हज्यान जायना, हांव येना म्हूण म्हणटा. तेन्ना दुग्गू मनान तूं लेखता, कायलोय येनाकय, गुरपंची येनाकय, किरूय येनाकय, होडणेक हांव एकली वयता म्हूण सांगून दुग्गू गद्द्यां भितर देंवता, भात वयता. मागीर ताका उदक घालता, गोबर घालता. तेन्ना भात किल्लो येता, झाड जाता. थोडे दिसान ताजेर कणस येता. कणसां भितर तरणे भात जाता. तांचो दूद आसता सुरवेक. मागीर तेंची जुनो जावन जुनो भात जाता. आतां शेत कातरूंक तयार जाला. दुग्गू वपास कायलेल्या वता. कायल मम्मा शेत कातरूं तूं येतवे म्हगेलोटो म्हूण म्हणटा. कायलो सांगता, म्हज्यान जायना, हांव येना म्हूण म्हणटा. दुग्गू गुरपंचक्काल्या वता. गुरपंचक्का शेत कातरूं येतवे तूं म्हगेलोटो म्हूण म्हणटा. गुरपंचक्काय तशी म्हणटा, म्हज्यान जायना, हांव येना म्हूण म्हणटा. किराल्या येता. किरूय तशी म्हणटा, म्हज्यान जायना, हांव येना म्हूण म्हणटा. दुग्गू तिची वता, शेत कातरता. शेत हाण सुकयता. मागीर मांच्या मारून भात विंगड करता. भात सिजयता, तें सुकयता. मागीर कांडण घेवन कांडिता. मागीर तें चंद करून आसुडता. आसुडतना तांदूळ विंगड जाता, तुस्स विंगड जाता आनी कुंड विंगड जाता. तेन्ना ते फुटू तांदूळ काडून तें चंद करून तिंबत घालता. आनी आतां वपास कायलेल्या वता. कायल मम्मा तांदूळ वाट्टू येतवे तूं म्हूण म्हणटा. कायल मामू म्हज्यान जायना, हांव येना म्हूण म्हणटा. गुरपंचक्काल्या वता. गुरपंचक्का तांदूळ वाट्टू येतवे म्हूण म्हणटा. गुरपंचक्क म्हणटा, म्हज्यान जायना, हांव येना म्हूण म्हणटा. वपास किराल्या वता. किरा तांदूळ वाट्टू येतवे म्हूण म्हणटा. किरूय तशी म्हणटा, म्हज्यान जायना, हांव येना म्हूण म्हणटा. तें मना लेखता, होडणें हांव वाटिता म्हूण म्हणटा. आनी तोची वाट्टून पोळ्या पीठ तयार करता. हेर दीस सकाळीची येवन 2 फातर दवरता. उज्ज करता मदीं तूं एक पोळ्या कायल दवरता. आनी वपास निमगिता, कायल्या पोळ घालूं येतवे म्हूण म्हणटा. कायलू येना म्हणटा. गुरपंचक्काल्या निमगिता, पोळ काडूं येतवे म्हूण म्हणटा. गुरपंचक्कय येना म्हूण म्हणटा. किराल्या निमगिता, किरा तूं पूण येतवे पोळ काडूंक म्हूण म्हणटा. किरूय येना म्हूण म्हणटा. होडणें हांव काडटा म्हूण म्हणटा. आनी पोळ्या कायलीर चुई म्हणून पोळ काडटा. एक बुट्टेभर पोळ मेळटा. कायलो सांगता, पोळ कोणा जाय म्हूण म्हणटा. तेन्ना कायलो येता, गुरपंचक्काय येता, किरूय येता. तांणी हांव कोण म्हाका जाय म्हूण म्हणटाची. तेन्ना दुग्गू सांगता, भात वोयील कोणें? हांवेंची.
शेत कातरलें कोणें? हांवाची. वाट्टू आयिल कोण? कोणय येनीची. पोळ काडलें कोणें? कोणय येनीची. हांव कत्ता म्हणटनीक पुरा पोळो गुळूंकनी गिळटा. आतां दुग्गून पोळ पुरा खेल्लो न्हय, मागीर तिक्क सज येता म्हणून आनी एक बुधवार हांव सांगता. नमस्कार.